तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार दितात आनी सुरू करतात आपलो तियात्र चॅलेंज. म्हजो गो मिनिस्टर चला रेव्हेन्यू आणि फायनान्स पोर्टफोलियोतल्या आता म्हज्यान जायतेच दुडू कामांक जाता. मनशा लागीं दुडू आसल्यार तुज्यान कितेंय विकतें घेवंक जाता. दुडवांनी तुज्यानी कितेंय विकतें घेवपाक जाता जाल्यार त्याच दुडवांनी तुगे मरण विकतें दाखय गो. ए तूं म्हजो मूड बेश्टोच पिड्यार करिनाका या. तुका आयज घरान कसलेंच काम ना. घरां काम कोता मनशा आनी ह्या घरां काम फाल्त आसता. तूं मुगो दुडू दुडू म्हूण एक कशें म्हूण वयतले आनी मेल उपरा पासून तुज पोडाचे दुडू घालचे पडटले आनी एक तूं मरत जाल्यार मुगो ते कीड पासून तूं खावपा नाय. किडे खावपाक ना आनी कित्याक रे ते तर दोयरूच आसतात मेल्ल्या मनशाक खावंक. ओय ते तयारू आसताय मेल्या मनशा खावपाक पूण तुगे असो मनशा न्हू मोगे असो मनशा खावपाक. तूं तो मेल जाल्यार ते बाबडे सारखे त्रासां पडटले. त्रासां आनी कित्याक कित्याक तूं हो थापील तो मेकअप घेवपाक 8 दीस तरी लागतले आनी हो मेकअप हायन ते कीड मरत न्हू ते किडे आपणा भिरात ना कितें. ए तूं कोत्ता कोत्ता चड उलोवंक लागलाय. तूं म्हजो भाव म्हण हांव तुका ओगी रावता ना जाल्यार कित कोतो गो कित कोतले घरातूं भायर घातले. तूं म्हाका घरातूं भायर सरोस म्हणल्या पासून हांव केसो वचपाक ना पूण एक माता तुमगे करप्शन चोयन चोयन म्हाका जिवा सारकी वीट येयल्या तेदो तो म्हाका राग येयत जाल्यार हांव तुमकां सांगनासा घरातून भायर सरोयतलो आनी ऑपोजीट पार्टी पासून जॉयन जातलो. तुका शाणपण सांगता वचपा तुजे चोयता हांव कित कोत्तें. हांव तो खंयचो सदांच ल्हानपणीसून असोच हाची खबर आयकूंक लावल्यार हांव चिंतलेली चिंतपाक शांती पावची ना. म्हाका एकठांय करूंक जाय दुडू आनी ते दुडू एकठांय करूंक हांव कसलेंय पावल मारूंक तयार आसा. लॉरी कोण आनी तुका कोणे अधिकार दिला म्हाका नांवान उलो मारूंक. हांव तुजे इस्कॉलांतली इश्टीण. कोण क्रिस्टीन. हांव तुका वळखोंक विसरली आनी हो तुजो भेस कितें. तूं पयलें पळोवंक काय बरें दिसतालें. तूं एक आतां आंटी कशी दिसताय. तुजी शेप पासून सारकी पिड्यार जाल्या. म्हजी खबर सोड. हांव आयलेली हांगा म्हज्या पुताक. कितें जालें तुज्या पुताक. म्हजो पूत वाडून व्हडलो जाला तर म्हाका कितें कर म्हणटाय. म्हज्या चेडवाशेन सोयरी घेत घेवन आयलें कितें ना. म्हज्या पुताक शिरविशेची चड गरज आसा देखून हांव आयलेली तुज्या घोवाक सांगून म्हज्या पुताक एक गव्हर्मेंट नोकरी मेळटा जाल्यार पळय म्हणून. नोकरी सदांच तुज्या उपकारी आसतली. नोकरी मेळटली त्या पासून तूं भियो नाकाय. पूण एक अडचण आसा. अडचण आनी कसली. पळय क्रिस्टीन तूं म्हज्या इस्कॉलांतली इश्टीण म्हणटच हांव तुज्या पुताक एक क्लार्काची नोकरी दिवंक लायता पूण तुवें म्हाका फकत 7 लाख दिवचे पडटले. 7 लाख कितें उलयताय तूं. इतले तर पयशे म्हज्या लागीं आसले जाल्यार हांव तुज्या दारान येवची नासली. तर तूं कितें सजमलाय
उलयताय देवाक उगत नाका तुझी ती ग्रेस कायर पदवी काडून घेऊ तू म्हाका शाणेपणा सांगताय तू म्हाका वळखून नकय हांव तुका मोठे वळखता तू ते गरीब फॅमिलींतल्यान आयला एक दीस जेवल्यार एक दीस उपाशी आसताले तेन्ना म्हजे फॅमिलीन तुमचेर केल्ले उपकार तुमी सोडले पूण हांव विसरूंक ना वय छाना मनशाच्या जिवितांत सुखाचे दीस येतात तेन्ना ताणें दुखाचे दीस विसरूंक